नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेरी आमी नवे कार्यावळी अमृतधारा म्हणून तुमगेर मुखार हाडू. आजी ताजे 14चे उपाख्यान म्हळ्यार 14th एपिसोडाक आमी येवन पाविला आसाची. आमगेले इतिहास पळयल्यार जगत्यांतू विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाचे तुलन करतना भारत अग्रीम स्थानार आशिल्ले. हे विज्ञान म्हळ्यार कसले आनी आमी अग्रीम जावन आसच्याक कारण कसं पुरो आशिल्लें आनी हें पुरो कशें साध्य जाल्लें म्हणून आजी विज्ञानम ब्रह्मा म्हणलेलें एक उपाख्यान तांतू आमी पळोवया. हे विज्ञानम ब्रह्मा द कॉस्मॉस ऑफ सायन्स इन इंडियन ट्रेडिशन म्हणलेल्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिवच्याक आज आमगेले माथी आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आनी चिंतक तशीच प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ जावन आसचे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या पाख्यान स्वागत. डॉक्टर मम्मा, आमी हे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवार संदर्भेर एक प्रारंभ करून अमृतधारा म्हणलेली एक श्रृंखला प्रारंभ करून आमी वेगवेगळे विशयारी माहिती दिलेली आसा. आमगेल्या देशाचे संस्कृताये विशयी जेवो नातले ताजे विविध रूप पुरो दाखयलेले आसा. आज आमी विज्ञाना विशयारी उलोवचार आसाची. तुमकां आज के 14 उपाख्यान पावलेंची म्हणून कितले संतोष जाता. विशेष तर जावन स्वातंत्र्य भारताचे हे स्वातंत्र्य मेळलेले हे समय आसा पळय, आमी काण पळयल्यार 70-80 वर्स इतलेची जाल्यार भारताचो इतिहास 8-10 हजार वर्सांचो. हे 70-80 वर्सां भितरी एक जगत्यान दोळ सोण पळोवप तितली एक उदरगती म्हळ्यार प्रगती म्हणटा आमी. हे आमगेल्या देशान केलां म्हूण तांचो भारी संतोश जाता. आनी तांचे भितर आमी इतलो पुरो विशय आमी तांचे भितर दाखयले आसा, लोकाल येद्राक दवरलेलो आसा. आज विज्ञान ते आमी काण घेतला म्हणून म्हळ्यार आनीक चड संतोश जाता. कित्याक म्हूण म्हळ्यार आयच्या दिसाचे विज्ञानाची प्रत्येकाक ह्या युगाचे विज्ञान युग अशें म्हणून ताका नांव दिलेलें आसा. तस जावन विज्ञाना बगी हें काण घेतलें म्हणून म्हाका भारी संतोश आसा. तशीच आमगे लागीं बाकीबाब बोरकरान सांगिल्ली एक उक्ती आसा. वय, मुक्ती देवते तुझ्या नमन पावला, विश्व पंचारती घेवन रावला, सार्थ जावन दी तुवें दिल्ली कौला. अशें म्हणून म्हळ्यार तूं दिलेलें वर तें आमकां सार्थक जावं तशें जावका म्हळ्यार एक तीन ताणें पंक्ती भितरी सगळेंच एक चिंतन स्वतंत्र भारत कशें आसूं विज्ञान सहीत अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. ताचे खातीर आमी विज्ञाना दृश्टी घाल्यार विज्ञान म्हळ्यार कसं येता ताका आमी पळयल्यार न्ही. आतां ताजे फुडें आमकां हे आयच्या आमगेल्या उपाख्यानाक विज्ञानम ब्रह्मा म्हूण सांगून एक नांव घालूं कारण कसलें म्हळ्यार विज्ञाना ब्रह्मा वट तुमी तुलन कसलें केलां म्हूण. विज्ञानम ब्रह्मा म्हणलें चिंतन हांवें आमकां सांगिल्लें न्ही. आमी सांगलें की विज्ञान म्हणलें हे आमगेले जगत आमगेले देशाचे सगळे 8-10 हजार वर्सांच्या इतिहासा भितर विज्ञान सुरवेद करून आसता. देशाचे मात न्ही, मनुष्याले संप्रदायांत म्हळ्यार सिविलायझेशनान संस्कृतायांतू विज्ञान पयलीं दाखोवन दिसता. तसो न्हू विज्ञानाक स्थान मस्त पयलीं दाखोवन आसा. कालघट्टार खंयचे एक कालाचेर आमगेल्या चिंतकांनी पुर्वजांनी ताका ब्रह्मस्थान दिल्लें. ब्रह्म म्हणून सांगल्यार एक मुहूर्ती दो एक विशय देव दो आकार नातिल्लें ते ब्रह्म म्हळ्यार सगळेंच विश्व. कॉस्मॉस म्हळ्यार शब्द तो प्रयोग केलो. तो कॉस्मॉस म्हळ्यार शब्द ताका योग्य जावन आसा. विज्ञानाची कॉस्मॉसा भितरीच विज्ञान आसा अशें म्हळ्यार एक चिंतन ताणें तेन्नाची घाल्लेलें आसा. आतां त्या अंत भितर आमी एक उदाहरण एक दाखयलां. विज्ञान म्हळ्यार कसं न्हय, सायन्स म्हळ्यार शब्द आमी एक प्रयोग करता. आज आमगेले चेडूं शाळेक वताची पुराय नमुने शिकताची हांव सायन्स घेतलां म्हणून म्हणटाची.
सायन्स घेतला म्हणून म्हणटा ताका एक बारीक संतोष आसता. इत्याक म्हळ्यार तें एक प्रयोगशील आनी मुखार वतसर फुडें सरतसर चलत आसता. केन्ना विज्ञान राबून आसना. ताजे खातीर प्रगतीपर आसता तें. ताजे खातीर विज्ञान घेतलें म्हणून पळय तो संतोश पावता. आनी तूं पळय आतांचे शिक्षण हांत भितरी तो सायन्स स्टुडंट म्हणून ताका एक कसलकी एक दोन हे एक पावल पूण ताका चड स्थान आशिल्लें म्हणून आमकां दिसता. तशी विज्ञानाक तें स्थान आशिल्लें निमित्त आमी त्या सब्जेक्ट तो विशय हांत भितरी स्वतंत्र हांत भितर आमी घेतिल्लो एक योग्य म्हूण दिसता. आनी ताजे खातीर तितलो व्हड स्थान आशिल्लें निमित्त ताका विज्ञान ब्रह्म म्हणून प्राकाद कोणोती तो शब्द आसा. आतां हे विज्ञान म्हूण एक शब्द येवका जाल्यार हाका कसं कारण आसा? म्हळ्यार विज्ञान म्हळ्यार कसं? हय, विज्ञान म्हणून म्हळ्यार विशेष ज्ञान. विशेष ज्ञानाक विज्ञान अशें म्हणून म्हणटा आमी. आमी इंग्लिशांत भितरी पळयल्यार सायन्स म्हळ्यार शब्द इंग्लिशां भितर आमकां दिसता. हांगा सायन्स आसा आनी भारतीय खंयचेय भाशकांत पळय तातूंत विज्ञान म्हणून शब्द येता. ती सायन्स म्हणून सब्जेक्ट विशय शिकयतना ताका आतां आधुनीक शिक्षणाक सांगता हांव तुका. आधुनीक शिक्षणांत एक कितले वर्सां आमी धरयत? 100 वर्सां, 150 वर्सां, 200 वर्सां आमी धरयत. हे सायन्साक विज्ञान म्हणून कसला शब्द दिलो म्हणून तो कोण सायन्स म्हणून शिकच्या सुरू करतरी तदनंतर तो सोदून काडलो शब्द न्हय तो शब्द सुर्य दाखोवन आसा. ताजे खातीर आमी सायन्स म्हळ्यार सुर्य कसो म्हणून पळयल्या आनी तेन्ना विज्ञानाक तें कशें तें तुलनात्मक जाता म्हणून पळय. इंग्लीश भाशेन तूं नाजाल्यार दुसरे युरोपियन भाशे भितरी हे एक विशयाक विज्ञानाक सायन्स म्हणून म्हणटात. ते सायंटिया म्हणून लॅटीन भाशेचे देखून तो शब्दाचें उत्पन्न जाल्लो अशें म्हणून पाश्चिमात्य भाशाकार सांगतात. हो शब्द सादारण 14 शतमानाच्या उपरांत आयलो सायन्स म्हळ्यार शब्द. आनी तो सायन्स कशी केल्लो म्हळ्यार एक भारी एक कौतुकाचो विशय दिसता पळय. सायन्स म्हळ्यार आमी इंग्लीश भाशेचें स्पेलिंग काडून पळयल्यार SCIENCE तशें जावन ताका सायन्स म्हळ्यार शब्द आयलो. इंग्लिशांत तें बरयलें सिस्टमॅटीक कॉम्प्रहेन्सीव इन्वेस्टिगेटीव एक्सप्लेनेशन ऑफ नॅचरल कॉजीस अँड इफेक्ट. हे वट्ट करतना सायन्स म्हळ्यार शब्द उद्भव जालो म्हणून. आनी हे एक विशयाचें अध्ययन करचे विशयाक सायन्स म्हळ्यार शब्द ते दिलो. तरी आमगेल म्हळ्यार भारतीय भाशेरी आमगेल भाशेरीची हांव तुका दाखयना ताका ते कशी लाग जाता म्हणून पळय. तेन्ना आमकां कळटा की ते कसो विज्ञान म्हणून. विज्ञानाचे व्याख्या तशी व्याख्या म्हळ्यार आमी तेजें डेफिनेशन म्हणटा पळय तशें कळ्ळो. विशिश्ट ज्ञान लागू करप. केन्ना विशिश्ट ज्ञान मेळटा ताका विज्ञान अशें म्हणटात. आमगेले शब्द प्रयोग केल्यार ते पळय ते एसन दिलेलें आसा पळय ते सूर्य दिलेलें आसा पळय सिस्टमॅटीक म्हणून आसा पळय व्यवस्थीत अध्ययन ते अशी एक लूज न्हय. कॉम्प्रहेन्सीव म्हणून आसता. कॉम्प्रहेन्सीव खरें सम शब्द कसो आसा म्हणून म्हळ्यार भोवव्यापक. सायन्स भोवव्यापक प्रत्येक कडेन आसता. शोधीत म्हळ्यार शोधन करचें. हांत भितर रिसर्च इन्वेस्टिगेटीव हें जावका. सायन्सांत तें एक प्रमुख स्थान आसता. इन्क्विजिटिवनेस म्हणून आसता. मनांत एक ते पळोवका ते सोदून काडका म्हळ्यार एक आस्था कळ्ळें. आनी ते स्पश्टीकरीत तांत भितर कसो ना इंग्लीश शब्दांक वेग म्हणून ना स्पश्टीकरण जावका. ताजे खातीरच विज्ञान पुस्तक करतना वाय हाऊ वेन पुस्तक करतात. कारण इत्याक म्हळ्यार सायन्सांत विज्ञानांत तें आसा. आनी तें म्हाका दाखोवनच आमगेल्या पुर्वजांनी तें चिंतन केलें आसा. प्राकृतीक सगळेची प्रकृती भितर सैमा भितर जे जावचें आसा प्रत्येकाका भितर अध्ययन केल्यार ताजें सूक्ष्म जावन पळयल्यार आनी तांत भितर आमी शोधन केल्यार आमकां ताजे विशय कळटा. ते सायन्साचे एक मूळ गुण पण प्राकृतीक नॅचरल आनी कारण प्रत्येक कारण कळटा आमकां. आनी अंतीम जावन पळयतना ताचे
परिणाम कसलो तूं खंयचेच एक वखद म्हणालो एक रोग म्हणालो आनी खंयचे एक मशीन म्हणालो ताका हें पुरो लाग जाता तसो न्हू सायन्साक असल नमुने स्थान आसा आमगेले भाशे भितर आमगेल्या लोकांनी आमगेल्या पुर्वजांनी त्यांनी ते हे विचार मनांत दवरून वची ताका तें नांव दवरलेलें आसा. वय इतली व्हड एक व्याख्या आसा म्हणून हांवें लेखनी आशिल्लें इतली म्हळ्यार सायन्साकय ते प्रति एक वर्डाक एक अक्षराकय एक शब्द आसा आनी तो अर्थगर्भीत शब्द अशी एक लूज म्हणटा तशें न्हय चिंतन कोण बरयिल्लो शब्द आसा ताका. तशी तुम्ही सांगले विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम हे विज्ञान म्हणेल तसं एक शब्दाचे प्रयोग कितले प्रकार सकून जावन आसताले. आतां हे शब्द आमी आतां सायन्स म्हणून शब्द 14th सेंचुरी आमगेले परंपरेंत पळोवया विज्ञान म्हणून शब्द केन्ना करून प्रयोगां आसा म्हणून कळना ज्ञान म्हणून शब्द आसा जाल्यार तुका आश्चर्य दिसतलें विज्ञान म्हणून शब्द 1500 ख्रिस्ती पूर्व म्हळ्यार आज देखून 3500 वर्सां फाटीं तांतू भितर तैत्तिरीय उपनिषद म्हळ्यार आमगेले एक भारताचे उपनिषद परंपरा तुका तस तांतू भितर ही तैत्तिरीय उपनिषद आसा पळय तैत्तिरीय उपनिषद विशेश तर जावन गुरू शिष्याले परंपरेचे उपनिषद हांतू भितर शिक्षणाक प्रमुख स्थान आसा हांतू भितर आमकां विज्ञान म्हणून शब्द मेळटा. तर आमी तैत्तिरीय उपनिषद काण पळयल्यार ताका 3 फांटे म्हळ्यार विभाग आसा. पयलो विभागाक शिक्षावल्ली म्हूण म्हणटात वल्ली म्हळ्यार एक वाळी कळना ते ताजे एक अंग शिक्षावल्ली म्हूण आसा. दुसरे भागाक तांतू भितर ब्रह्मानंद वल्ली म्हूण आसा आनी तिसरे भृगुवल्ली म्हणून आसता. अशी 1500 वर्सां पळय आतां आमी प्राकांत पळयल्यार एकदम प्रकाश हांव तुका दाखयला तो एक चक्र घेवन वता आसा तर तेन्ना कोणूच तें तेन्ना विज्ञान तें चक्र विज्ञानाची चक्र सोदून काडचें तें एक मस्त व्हड एक काम म्हणून कोणाकय गोत नाशिल्लें आमी सोदून काडलां. 50,000 60,000 वर्स मनुष्य ह्या रितीन म्हळ्यार आतां जे होमोसेपियन्स म्हणटाचे त्या रुपार तो आशिल्लो जाल्यार ताका चक्राचे विचार येवका जाल्यार कात्तोर जाल्यार रूख आसा पळय ते वयरी डोंगरार देखून वयर गुड्यार देखून सकयल पडटलें अशें गुड 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 जावन येयलें तें पळोवन ताका चिंतन येयली कळ्ळें एक कशें करूं जाता जाल्यार तें एक खाली एक इतलेंची इतलें कुडको काडल्यार एक चक्र जाता म्हणून ताका कळच्याक कितलो वेळ लागता कितली 1000 वर्सां जालें. एक पट आयिल्लेची तूं आमी ते एक आज कोणार्क देवस्थानाचें हें दाखयलां तुका तें कशी वगी तें चिंतन जालें तें एक 8-10,000 वर्सां जाल्यार कोणार्क त्या मात्र न्ही आमगेले आमी वेदकाल जाल्यार पळयल्यार कालचक्र म्हणून म्हणचे कालचक्र तेन्नाच चक्र म्हणले ताका म्हणून म्हळ्यार तेन्नाचे चिंतकाक आमगे तेन्ना शिक्षकांक सगळे भूमंडल एक चक्र घुंवता म्हणून एक विचार तांकां आशिल्ले म्हणून दाखयता. आतां हांव तुका ते उपनिषदांत भितर दाखयलें विज्ञान म्हणून शब्दा खातीर हांव तुका तें दाखयलें विज्ञान म्हणून शब्द तैत्तिरीय उपनिषदांत भितर येता कळ्ळें. त्या खातीर आमगेल्या नलगड्यांनी आतां ज्यो सायन्स म्हणून सब्जेक्ट शिकयताचे विशय शिकयताचे ताका तें विज्ञान ताका योग्य जाता. विज्ञान ही तशी ताजे परंपरे प्रकार आसा अशी तें एक विज्ञानाचे शब्दाचे उत्पत्ती आमकां दिसता आनी तांतू भितर जो शब्द येता विज्ञान ब्रह्म अशें म्हणून. दुसरें तें तांतू चित्र आसा तें कोणाल पुरो हे विज्ञाना भितर हे युरोपियन एकलो शिक्षक एक तेन्ना तांगेलो विज्ञान तो गेलिलियो आसच्या पुरो आनी कोणें एक आसता एक तो एक सांकेतीक युरोपियन हे म्हणून. आतां चक्र हांव तुका सांगलें कोणार्क मंदिराचें तें कशी विज्ञान वाडलें चक्राचे प्रयोग कशी कोरयता तें तागेलें तो गुया मनशांतल्या हातां आसूं चक्र आनी त्या देवळा चक्राचे फरक पडटा तें कितलें सुंदर जावन आसा ताका अशीची हें आसाची हें आसाची आनी ती सकल तो वय एक प्रिंटींग प्रेस आसा म्हळ्यार तें एक वैज्ञानीक एक उपकरण अशी ताजें हें जालां तेन्ना प्रगत जाली म्हणून. तशीच तें सामान्य ज्ञान आसूचें मनशाक
एक अशीच म्हणजे एक सामान्य मनशाक हे विज्ञान शिकवण कशी तागेल मन विकसित करता कशी फुलयत मन. आत्ताचे खातीराची उपनिषदांत आज सांगेल हांव तुका उपनिषद आसा पळय तैत्तिरीय उपनिषदांत एक 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 हें एक सांकेतीक एक उदाहरण एक तो भृगुवल्ली म्हणून सांगला. भृगू म्हणाले तागेलो एक शिश्य तो सामान्य जावन ज्ञान मनशाक कसं म्हळ्यार हांव घरांत शिकयता. आतां ते उपनिषदांत आनी चिक मुखार वता तें चिंतन. आतां एक साना चेडवाक घरांत भितर कसो शिकयता हांव ताका बसून दाखयलें हें जेवण हें खाण हें उदक तुका जेवका सना 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 विशयी हें ज्ञान ना. पुटळ जावन आसका तुवें तूं न्हावका बरें तें तुवें शुद्ध कापड न्हेसूका कपडे घालका कळ्ळें आनी कोणाले उलयतना कोण उलोवका विचार कोरका तें कसो लायक तशें जाता हें कसो लायक तशें जाता. खंयचेय असूक जाल्यार ती एक रात्री चेडवाक एक काणी सांगता म्हणून आसता. ती कसलो करता ते वयर आकाशार दाखयता ते नखेत्र आसताचे ते नखेत्र दाखयता ती पळय वयर आसा त्या हांव कितले कितें ते कितलो दूर आसा म्हणून ती खबर ना तिका ते नखेत्र आसा म्हणून गत आसता ते दूर आसा खंय रे म्हणून म्हणटा कळ्ळें जाल्यार भारी पडटा थळथळ जाता आसा म्हणून तितलो म्हणटा एक मुखारी ती तें ज्ञान दिता. ते ज्ञान आशिल्लें मागीर तूं वाडोवन हाडून विज्ञानाक अशें उरका जाता. म्हळ्यार विचार करचेचे पयलीं पावलो विज्ञानांत विचार करचेचे पयलीं सुरवेक शाळेंत तूं जाता पळय घरांत तूं जाता पळय आनी मागीर तेचेर ढवळ जाता मागीर शाळेंत वता आनी ओगूर ज्ञान दाखोवन तें विज्ञानाक तशीच अंतू शाळेंत शिक्षण तुम्ही सांगा अंतू आसा शाळेचे शिक्षणाचे पयलेच म्हळ्यार पयलेची तांणी हांव शिकयता मागीर शाळेंत भितर शिक्षण येता हांगा 2 नमुन्यारी हांव सूक दाखयल्याची म्हळ्यार ते एक कितले सामान्य जावं आनी कितले एक आर्थीक जावन बळवंत असो विशय एकू आसता म्हणल्यार ते दोनूय हांकां भितर म्हळ्यार विचार वाडोवचेची ध्येय आसता. तशीच शाळे वचून जेतरी चेडवांक दुसरे आतां एक सोशल आनी सायन्स म्हणटाची एनवायरमेंटल सायन्स मुराक येता सायन्स म्हणून नांव दिला तशी शाळेन तो कशी विकसन ते थंय आमकां पुरा आज 4 इवांटे आमकां मुखार जालेले हे उपनिषदां भितर आमकां दिसता. त्या काळात पळा हे ताजेच एक चित्रण आनीक दिलां की शाळेंत तूं शिकोवच कसलें जावो तूं आतां सांगलें सोशल सायन्स विचार चड जाता सोशल सायन्स म्हणलें तेव्हा एक सायन्सच भाशा विज्ञान म्हणून म्हणाल ताका भाशा विज्ञान म्हणटाचे. आतां ती भास शिकयता सगळे सूर्य चित्रणां भितर दुसरें एक आमी कसं क्लासरूम म्हणटा हे मागीर शाळेंत जाता म्हणून दाखोवच्याक हें एक सांकेतीक जावन हें चित्र दाखयलां. आतां न्ही आनी आनीक कसो हांव आयकलां म्हळ्यार फुडली काळांत तूं आतां आमगेले हांगा जशी लॅब ज्यो तशें कसले म्हूण आसनाशिल्ले कसो आमगेले प्रकृतींत आसत ते आज तांणी पळोवन ऑब्जर्व करून शिकचें म्हणून. तशीच घरकडे कसले एक फातर मेळ्ळी की खंय भायर पड मेळ्ळें तें हाण घरकडे हाडून धाडा न्हू तांतूं कसो पळोवचें आमी पुरो सार आसतना आमी करून पळय ते मनाक एक कौतूक आसता ते कौतुकच आमगेलें मूळ आमगेलें बळ आमी ज्ञानाक रिजनिंग पावर आसता तेची तो अंत भितर आमकां मुखारसून तो दिसता. कशें म्हळ्यार हें शिक्षण अशी चालती आसतना तो कसो निमगिता तो कशी तो विज्ञानाक पावता अशें म्हळ्यार आमकां एक सुंदर एक चित्रण त्या काळाचें आमकां दिसता. हें आधुनीक हांत भितरी हांव सांगूंक पळय आतां ते पळय चेडवाक ते दाखोवचें आसा पळय ते नखेत्र आसा थंय चंद्र आसा आतां ती हांव ऑब्जर्व करूनची चंद्र पळय ताजे कलेस म्हूण दिसता त्याची मार्स जाल्यार मंगळ ग्रह जाल्यार त्या जगजग येना विनस जाल्यार जगजग येना ह्या जगजग येता चड आसता. आतां चेडूं एक फावट निमगिता तो चंद्र ओड न्हू नखेत्र आसून म्हणटा वयर पुता म्हण चेडूं हांव सांगता एक फावट ते खबर आसना कळना तो चंद्र पळयल्यार कितलो ल्हान एक नखेत्र येता ते सापेक्षत तें ताजे कितलो पळयला घेशिल्लें न्ही तें तशें दिसता म्हूण सांगतात. ते मागीर ते चेडूं व्हड जावन शाळेंत वता थंय ते आतां आमी लॅबॉरेटरीचें एक चित्र दाखयता शाळेंत वतरी तांगेले ते विचारधारा वाडटा कित्याक म्हळ्यार मस्त एक्सपोजर आसता. आतां आधुनीक काळांत अशें जाता जाल्यार मागची काळां कशी जाता जालें तें म्हणाल्या खातीर एक आमी मुखार गेले तशें आमकां तें
हें दिसता. पळय आतां तूं चड म्हणलें घराची एक प्रयोगशाळा जावन आसता आशिल्ली. हांगा प्राचीन काळांत घर विज्ञानाची प्रयोगशाळा, विज्ञानाची प्रयोगशाळा घर आशिल्लें म्हणून दाखोवचें की हें एक चित्रण घालां. थंय हांव दाखयलां पळय तो नागार्जून म्हणलो एकलो धातू शास्त्रज्ञ, तो मेटलर्जी म्हणटा पळय. आगेल काल सादारण 300 वर्सां क्रिस्ती शकाच्या 300 शतमानांत म्हळ्यार आज देखून एक 1800 वर्सां इतलें म्हाका खबर. तेन्ना तो पुरातन भारतां भितर मेटलर्जी आशिल्ली. तो ल्हान ल्हान धातू काडटा आशिल्लो, ताजे केमिकल्साचें अध्ययन करता आशिल्लो. ही एक कौतुक मनांत आशिल्लें न्ही, घरच ताका बरटली, घरच ताका प्रयोगशाळा. आतां सादारण तूं युरोपाक गेल्यार त्या एक 16 शतमानां म्हणटना तेन्ना तशी आशिल्लें. तेन्ना आनी तेन्ना व्हड व्हड कांय युनिवर्सिटीज आनी परत जालेलें ना, प्रयोगशाळा जालेलें ना. अशी विज्ञानाचे विचार उर 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 मुखार वचचे दिसता. वय तशीच आमी पळयल्यार अशोक पिल्लर आसा, तशी अनेक कुतुब मिनारांत एक ते अशोकाल हें तें सुद्दां खांबो ताजें धातू कसलें म्हणून आनी लोकांक कळलें ना. ताका रस्ते ना. वय 2,500 वर्स जाल्यार ताका हें धरलें न्ही, धर न्ही, कसलें माती धर न्ही. ते कशी कसले नमुन्याचें ताका एलॉय केलां म्हणून आनीक एक कौतुकेचो विशय. ते लोक ते पळयता आसताच. मस्त कडेन आसता आमच्या देशांत जागे. तशीच देवस्थानां पुरा पळयल्यार केलो पुरातन देवस्थानां पळयल्यार थंय केलो हत्तो तसलपुरा म्हणून आज मेटलाचे आसता. वय वय ते नमेन तेन्ना कोण ते आशिल्लें म्हणून आमकां एक इतिहासा भितर दिसता. कळ्ळें. तशी आमगेले मुखार सुनो नेक्स्ट स्लायड आसा तो पळया आमी. घर पयलीं शिक्षण अनेक नमुन्यार दाखयलां ते. कळ्ळें ते आतां घराचे पयले शिक्षण शाळा म्हणून आमी आतां मध्यकालीनांत अशी आसल्यार प्राकांत पळयल्यार एक शिक्षण शाळे म्हणून घरकडेची आवसूक शिक्षण मस्त म्हूण नाशिल्लें म्हणून तांणी शिकूंक म्हूण भायर वता आशिल्ली. विविध विश्वविद्यालय आसता आशिल्ले. सानाच म्हणून तशी शिक्षणाक 3 विधाचे 3 स्तरात शिक्षण आशिल्लें अशें म्हणून एक आमगेल्या इतिहासा भितर दिसता. ताका पाठशाला, पयली पाठशाला, मागीर अंत भितर अग्रहार म्हणून आसता. अग्रहार म्हणून ते शिक्षकाल घरांत तूं शिकचे. पाठशाला म्हणून तिकी व्हड आसता आशिल्लें, वेगवेगळे विद्यार्थी थंय येवन शिकता आशिल्ले. ताजे वयरी आमकां ब्रह्मपुरी करता आशिल्लें विश्वविद्यालय. ते कितले की म्हळ्यार भारताचो इतिहास कितलो व्हड आसा तितलो काल दाखोवन ते आशिल्लें म्हणून आमकां दिसता. आतां आमी विज्ञानाचे विशय येतना खंयचे कालारी आनी ते कशे ते आयले म्हणून पळोवपाक एक आमकां एक सुंदर एक हें आसा. आतां पुरातन शिक्षण केवळ निगमागम न्हय, निगमागम म्हणल्यार कळ्ळें. निगम म्हळ्यार पुजा विधी हें करचें मात न्हय. हे पयले तें मात न्हय शिक्षण म्हणून म्हळ्यार. मस्त जाणाक ते चूक एक अभिप्राय आसा की कशें म्हळ्यार फुडल्या काळांत पुरांत भितर पुरा हे गुरुकूल म्हणून ते मात शिकयता आशिल्लें म्हण तशें न्हय. थंय तुका दोनूय तेन्नाच विश्वविद्यालयाचें हें जालेलें कशें पूण गेलेलें हाजी दाखयता अवशेश दाखयता. एक तक्षशिला 5व्या शतमानांत क्रियाशील आशिल्लें म्हण हाजे देखून 1,500 वर्सांसून चड जाले. 5व्या क्रिस्तपूर्वी 5व्या शतमानांत क्रिस्तपूर्वी 5व्या शतमानांत तक्षशिला हो चाणक्यानी पुरो थंय शिकिल्ले, सुश्रुत थंय शिकिल्लो अशें म्हणून सांगतात. ते तक्षशिला म्हळ्यार आज ते पाकिस्ताना भितर आसा. आनी ताजे लागींच आसता नलंदाचे विश्वविद्यालय आसा. ते सवे देखून 13 शतमान थंय 700 वर्स बरी आशिल्ली ती युनिवर्सिटी. तितलो वर्स तें काम करून आशिल्लें आनी ते वेगवेगळे नमुने शिक्षण थंय आनी विदेशाचे चेडूं मस्त शिकता आशिल्ले. 2 कडेन थंय शिकता आशिल्ले. मागीर विदेशी आक्रमणकारांक ताजी तेन्नाचें मौल्य ना आशिल्लें. तांणी खाली कशें मिलिटरी कॅम्पेन म्हणटा पळय तातूंत आसता आशिल्लें. कसन तुमगेलें आसा तें मारची काडून तशें जावन ही विश्वविद्यालय मस्त नश्ट जावन गेली ती अशी म्हणून इतिहास आमकां सांगता. आतां वेदकाल आमगेलो इतिहास पळयल्यार वेदकाल तशें म्हणून मस्त नमनेचे फांटे आसात.
आतां वेद कालांत शिक्षण खंयचे रितीन आशिल्लें विज्ञान शिक्षण? आतां आमी हाजे विशयी आमकां म्हायती आमकां हे अंत भितरीची आमकां दिसता. आतां सुरवेर सांगिल्लें आमगेलें विज्ञानम ब्रह्म म्हणून शब्दाक हांव वापस येवन दाखयता तुका. वेद कालांत विज्ञान शिक्षण आयचे आजे विशेशाचे विशयाचे कणस म्हळ्यार विज्ञानाची शिक्षणाची कणस म्हळ्यार कळना कणस म्हळ्यार शिक्षणाची कोर कोर म्हणटा. प्रमुख भागाक आमी कणस म्हणटा. तूं खंयच्या किपराक खंयच्या रांदयकाय कणस म्हणून म्हणटा. त्या कणस म्हणटा ते कसं लायक म्हळ्यार ते ताची कोर ताका एक भारी रुची आसता. तशीच शिक्षणाचे सेंट्रल विशय आसा पळय तो विज्ञान जावन आशिल्लो अशें म्हणून आमकां ते भितर दिसता. कळ्ळें? तैत्तिरीय उपनिशदाचो तो आसचे तैत्तिरीय उपनिशदाच्यो वेदाचे नांवार निमगेलें न्हू तुवें कृष्ण यजुर्वेदांत आसूत. तैत्तिरीय उपनिशद आसूच्यो कृष्ण यजुर्वेद म्हूण आसा तांत भितर आसूच्यो तैत्तिरीय उपनिशद. हे तैत्तिरीय उपनिशद प्रत्येक उपनिशदाक एक ध्येय वाक्य आसता. हें आत्ताय आमकां शिक्षणांत विशेश तरी आनी हे तैत्तिरीय उपनिशद एक शिक्षणाचें तूं कसं म्हणटा आधुनिकांत भितर कॉन्वोकेशन युनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन म्हणटा पळय ते डिग्री मेळची काळ येतना हे शिक्षक आनी शिक्षण घेतिला तांणी दोग जाण ओटूर राबून हे जे सांगतात सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांती शांती शांती. हे कसं धार्मीक विशय न्हय ते समजना लोकांक. हो एक वैचारीक विशय. गुरू आनी शिष्य दोग जाण सांगतात आमी ओट्टू मेळून शिक्षू का ओट्टू मेळूनच समजू का. आमगेली शक्ती उर्बो ओट्टू मेळूनच हे जगत्याचे विस्तार जावं वाडी जावं. हे एक युनिवर्सिटी देखून शिक्षण जावन भायर येताना सांगचे विशय हो तैत्तिरीय उपनिशदा भितर आसा. हे तैत्तिरीय उपनिशद हांव तुका सांगलां म्हणकेची तांत भितर तीन फांट्या हांव सांगलें शिक्षावल्ली ब्रह्मानंदवल्ली आनी भृगुवल्ली म्हूण. हे भृगुवल्ली भितर हे विशय येता. कसं म्हणून तो भृगू म्हणून एकलो विद्यार्थी आरुणी म्हणलो तागेलो गुरूक आतां बापूसू दिसता गेलो प्राय तागेलो एक तक निमगिता ते ताका तो ब्रह्म म्हणून कसलें म्हूण निमगिता म्हणून तो तागेलो व्हड जालो तो चेलो तो सगळें विश्व पळयता आनी तें विश्व पळयतना ताका आपणालो गुरू आनी विचारवंत लोक ताका ब्रह्म म्हणटाचे म्हूण ताका कळटा. तशें जाल्यार हें ब्रह्म म्हळ्यार कसलें म्हूण तो निमगिता. तेन्ना तो गुरू ताका एक एक पावल मुखार दवरून ताका लागीं हाडटा कशें पळय म्हणून. अन्नम ब्रह्म म्हणून मागीर प्राणो ब्रह्म अशें म्हणून. आतां अन्नम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म म्हळ्यार कसं म्हणून आमी थोडेच हाजेर पळोवंक जाता. मागीर तो आनी मुखार वता मनो ब्रह्म म्हणून. थंय आसा पळय तुका चारय पंक्तीर दिसता विज्ञानम ब्रह्म. जे आमी आज विज्ञाना विशयी उलोवच्याक बशील आसाची ते विज्ञानम ब्रह्म थंय येता त्या पांचाचे. आनी ते पुरा उपून मुखार येताना आनंदो ब्रह्मेती ते म्हळ्यार संस्कृत भाशेर इथी म्हणून सांगचे क्रम आसा तो एंड करूंक तो ते तूं उपनिशद वाचल्यार पांचाक तशी सांगता अन्नम ब्रह्मेती म्हणून म्हणटा आनी प्राणो ब्रह्मेती. भृगून तपस कोन्न येतना म्हळ्यार ताणें चिंतन करून तपस करता म्हळ्यार ध्यान करचें कोर तेन्ना ताका कळटा म्हळ्यार सुरवेपंत फांट्यान ताका अन्नच ब्रह्म म्हूण कळटा अशें म्हूण दिसता. तेन्ना ताका ते एक श्लोक म्हाका उडग आसलो हांव तुमकां सांगू इच्छी पावता. अन्नवान अन्नादो भवति अन्नेन जातानि जीवन्ति म्हणून तशें म्हणून म्हणटा म्हणून ताका तेन्ना अन्नची ब्रह्म म्हळ्यार वंचुका जाल्यार अन्न जावका म्हणून ते एक फेज वायज तेंत भितर आमकां दिसता. आतां तूं तपस म्हणून शब्द वापरला तूं आतांच लोकांक ही प्राचीन शब्द तपस म्हूण दाखयल्यार तांकां सिनेमाचें हें आसता इन्फ्लुएन्स आसता. तागे लेखार तपस म्हळ्यार एक रुखा सकल अशें बशिल्ले संन्यासी एक हाजेर दवरून अशें करता. पावस वत कसा लागे चिंतन करनासले चिंती करनासले टेन्शन घेनासले. तपस म्हळ्यार अध्ययन
तसो न्हू हो एक चिकेची रिस्की शब्द म्हणचे इताक म्हणारी हे चित्रण आमगेले आधुनीक लोकांक मनांत केन्ना येता म्हळ्यार मुद्रण म्हणून येता रायलें मुद्रण करतना तपस म्हणटा ताणें अशें दाखयलें सिनेमांत तप करता म्हणून अशें करून दाखयलें तांणी ताचें कशें ना लोक मुद्रण म्हळ्यार हांवें काम करना जाल्यार शिकून बसतलो तपस म्हणटा अशें न्हय कोण चड अध्ययन करता ताका चड तप अशें म्हणून म्हणटात तशें शिक्षण एक तपस म्हणटात होय शिक्षण एक तपस म्हणटात तपस म्हणाले शिक्षण जाता म्हणून तपस म्हळ्यार कसं म्हणून जावका ना ते ताजेर एक म्हळ्यार एक चूक चिंतन मना साध्यत आसता ताका तसो न्हू अध्ययनाची म्हण शब्द चड समजावन आसता सम्यक शब्द तो म्हण दिसता आतां अन्नम ब्रह्म म्हणून म्हणटा आतां तो मुखार कसो लागता अन्नम ब्रह्म म्हणून म्हणटा पळय हांगा आसा कळ्ळें विशय अन्न अन्न म्हळ्यार आज तुवें पुस्तक वाचिल्यार पत्रीक वाचिल्यार अन्न म्हणून म्हळ्यार तुका शीत दाखयता वय तशें न्ही उपनिशद कालार अन्न म्हण खंयच्याक सांगता आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार एनर्जी उर्बो उर्ब्याक अन्न म्हणून सांगतात आतां जो पोटाक वता मनशाक तेंच उर्बो आतां तूं विंगड कितें पळयता कसं म्हळ्यार ते देहाक अन्न घराक कसं एनर्जी आयच्या काळार आमकां कसं दिसता विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ती ताजी एनर्जी वय आनी तूं व्हड व्हड कारखान आसा ताका कसलो अन्न ताका कसलो उर्बो आज ताका आमच्या हेचें अणुशक्ती वय आतां दैहीक हाका कसलो हे मांसखंडाक एक एनर्जी जावका म्हळ्यार हांगा तशी आमी एक शक्ती खंय दाखय म्हण कुणा बेश करून दाखोवचें करून दाखय ताजे खातीर कोण कितें तसलें एक चित्रण घालना पळय म्हळ्यार अन्न म्हळ्यार हें सगळें एनर्जी म्हळ्यार तुका कॉन्सेप्ट आसा पळय उर्बो म्हणून आमी म्हणटाचे ताका अन्न म्हणटाचे तसो न्हू तो गूढ सांगता अन्नम ब्रह्म एनर्जीची ब्रह्म तशी तो सांगता कळ्ळें आनी ते अन्न मात एक विशय ताका आयलो तो दुसरो विशय तातूंत भितर अन्ना नंतर तो कसो सांगता गुरू त्या हाका शिश्याक अनेक हें करतना अन्नम ब्रह्म प्राणम ब्रह्म मुखार येयल्यार कसो जावका प्राण जावका तो प्राण तूं खंयचेय पळय ती मुळी आसा एक ते मुळयेक प्राण जावका ना जाल्यार ते निस्तेज ताका कसं करता कांय उपयोग ना ते एक रूख आसा रुखाक एक जीव आसा तो रूख कशें वाडटा तो कितलो व्हड जावन ताका तुका जेनाक हें दिता छाय दिता ताजे सकयल बसता बल दिता पुष्प दिता हें पुरा एक ब्रह्मांडाचें एक आनेक अंग ताचे खातीर प्राणम ब्रह्म दोनीचे म्हळ्यार प्राणम ब्रह्म मुखार तो एक चेरडू पळय एक ल्हान चेरडू आतां तुवें चड आलोचन केल्यार म्हाका एक प्रश्न येता कळ्ळें तुका ह्या चेरडाक प्राण म्हळ्यार केन्ना येवचो गर्भ आसता चेरडू ताका प्राण आसना ताका केन्ना प्राण येता 40 days सारकी ताजे पयलीं नांव की म्हूण म्हणटा की आमी आतां एक चेरडू उत्पन्न जावची कशी एक वीर्य आनी एक अंड हें जालें कळ्ळें ताका जीव आसा की ना अशें म्हणालें एक चिंतन करचे विशय जाता केन्ना प्राण म्हणून येता म्हण केन्नाय आसा तो प्राण म्हणून ताजे खातीर तेंच ब्रह्म अशें म्हणून गुरू सांगता प्राण ब्रह्म येते आनी तो पळयल्यार प्राण एनर्जीची उर्बोची वय आतां एनर्जी प्राण आशिल्ल आनी तूं ते उर्ब आयल्यार मात ते क्रियाशील जाता प्राण नातिल्याक तूं एनर्जी दिता जाता तशें जायना तशें ते दृश्टीर तें आसा आतां चवथें चित्रण आसतना तूं थंय एक मरण म्हणून एक दाखयलें आसा प्राण रहीत उर्बो रहीत जाता प्राण ना जाल्यार उर्ब खंयच सांगता हे एक तिकेची अध्ययन करता जाल्यार चिंतन करता जाल्यार विशय ताजे खातीर तो गुरू सांगता अन्नम ब्रह्मेती प्राणम ब्रह्मेती आनीक निमगीत तो आनी मुखार कसो आसा ताका सॅटिस्फाय जायना तो आनीक पावनी ताकता कळ्ळें आनी मुखार वता तो प्राणम ब्रह्मेती जातरी तो मनोब्रह्मेती अशें म्हणून सांगता ते मनोब्रह्म म्हण कसो जाता मन कशें ब्रह्म कळ्ळें हाका पुरवण शक्ती हाका वाडोवन हाडची शक्ती आसूचे हाका हे मनाक
विचार पुरो कळका जाल्यार विशय कळका जाल्यार खंयचे मुखांतर कळटा म्हणल्या खातीर पंचेंद्री दाखयला. पंचेंद्री एक दिश्टी आमकां 5 आमकां हें आसा कसा ना हय इंद्रिय दोळे, दिश्टी, स्पर्श, मागीर जीभ म्हळ्यार रुची कळना, मागीर कान म्हळ्यार आयकूचें श्रवण शक्ती, नाक म्हळ्यार वास म्हळ्यार स्मेल विचार. आतां मनशाल्या देहाचे तर तूं रचन पळयल्यार ती 5 हाका 5 जागे आसाचे ते केल्यार आमकां चड दिसता. आनी दिश्टी एक चंद्रीम दिसलो आमकां. तो चंद्रीम दिसलो उडले तुका मनांत कितले की पुरो विचार येयले. तसो एक इंद्रियाचे ग्राह्य शक्तीन तुका मन वाटलें, ताजे खातीर तो मनोब्रह्मेती म्हणटा. एक स्पर्श, एक चेरडाक हांसून स्पर्श मेळ्ळ्या पुरो कितलो पुरो ताका अंत भितर जाता म्हण अध्ययन केल्यार कळटा. तेन्ना ताका चिंतन शक्ती ताका वाडूं येता जाता. मागीर तिनीचे आसा रूच, विंगड कडेन रूच आसा ती आमचें गोड हें पुरो सहज जावन आशिल्ली. मागीर एक श्रवण शक्ती आसा. ही श्रवण शक्ती हांव दाखयल्या ते हाजे बांसुरी, कृष्णाल बांसूर म्हण दाखयलें. ते एक आयकल कुडले तुगेलो तरी मन विकास जाला म्हण जाल्यार एक तुका बांसुरी आयकल्यार पुरो नाना नमुन्याचे विचार तुका मना भितर येवचे सुरू जाता. ताका कशी ब्रह्मशक्ती आसा पळय म्हण दाखयता. आनी मदें तें दाखयलें तें चित्रण ती वडत वय मोगार ताका धड मोगार म्हणटात. आशिल्लें एक चड फंबळाच्यो काय परंबळ असं लायक ताका तमिळनाडा मुल्लई म्हणजे मुल्लई म्हणटात. ओके, अशी ते हाजे कशें परमळा शक्ती हें पुरो मनशाल्या ब्रेनाचे मस्तिकान पळयल्यार ताका 4 रंगाचे दिसता. तेचे केच व्हड केल्यार मात तुका कळटा कसो नासता म्हूण खंयची शक्ती खंय आसा म्हूण पळय कळ्ळें. हेजे परमळ म्हणल्यार मनशाल्या हाजे मस्तिकाचे फ्रॉंटल लोब म्हणून आमी म्हणटाचे निदलामक्षी शक्ती. आनी मातशी गेल्यार ते हळदू रंगाचे आसता पळय ते दोनी ताका आमी वय ताका टेम्पोरल लोब म्हणटाचे सकल आशिल्लें. ताका आमी आयकूच तंत्र आसता ते 5 रंगाचे. हळदू रंगाचे पॅरायटल लोब म्हणटा तंत्र 2 आसा, स्पर्श आनी रुच आसा. आनी अखेर मातशी दाखोवन आसा ते ऑक्सिपिटल लोब म्हणून आसा. तंत्र भितर दृश्टीचें हें आसा. हें पुरो ओट तर मेळटना एक कॅस्केड म्हणटा पळय इंग्लीश शब्द पट कॅस्केड ऑफ इव्हेंट्स. तूं खाली एक चंद्र पळयल्यार पुरो तूं सान आसतना कोण तें पळोवन न्हिदत कितके सान चेरडो तो व्हड जाल्यार तशी ताका मस्त पुरात विचार येता. चंद्र म्हळ्यार खंय आसता वयर आसा कशें चंद्राला वचचें जाता की कसं आसा कितें वळोवका की कशी वची की ताका पळय मन कशी ताका सगळेची ब्रह्मांडाक गुंडायत तें खाली एक दिश्टेरी. तसो न्ही हें पुराय ओट्ट जाल्यार कशी तागेलो विचार वाडटा. ताजे खातीर तो गुरू सांगता मनोब्रह्मेती म्हणून. सो अशी 3 आमकां अंश आमकां मेळटा. 4 येता मेळचे प्रमुख विशय कसो म्हणून ते विज्ञानम ब्रह्मेती म्हणून सांगता. एक विज्ञानम ब्रह्मेती म्हणल्यार एक विशयान तो एक फावटी हांवें एक सणाचे एक सभेक आमी गेले एक उलोवप आशिल्लें कळ्ळें. एकलो मनीस म्हणालो ಅದು ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದೇ. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ खंयचें आसा तें विज्ञानच. ते उपनिषत्ता ಬಗ್ಗೆ सो वेदा ಬಗ್ಗೆ सो दैवीक चिंतनाचे सो मशिना ಬಗ್ಗೆ सो पुरो विशेष ज्ञानच. ते विज्ञानम ब्रह्मेती ते कशी म्हळ्यार दिसता पळय. आनी तूं 4 चित्रण हांगा दाखयला चित्र 4 दाखयला. एक एकदम फाटीचें थंय एकलो होमाक बसलो. आतां होम म्हळ्यार कसो लायक तो उज्ज करता. उजो इज उर्बो एनर्जीचो पयले हें कसो म्हणाले सूर्य आसता सूर्य शक्ती ह्या भुंयक. दुसरे हाका ग्रहांक आमकां गोतना ह्या भुंयक ती शक्ती आसा ती शक्ती वापरची कशी सूर्य शक्ती तो उज्जो. आतां एक प्राकां भितर इतिहासान तूं काण पळयल्यार मनुष्य जेन्ना तो गोंया आशिल्लो तो थंय दूर पयस पळयत रानांत उज्ज जळटा तें तो उज्ज कशें जाता पूण ताका कळना आशिल्लें.
मस्त जाण कितलो 1000 वर्स गेला कित्याक मागीर तागेले विचार वाडयता ते एक दिश्टीचे हाजेन तो वाडयता थंय रुक्का फांटे एका एक मारून ते उज्या कीट उसळटा ताजेन ते उज लागता ताजे खातीर तो आलोचन करता कशें म्हणून हांव कशें करचें घरांत हें ताका तो शिकलो तें हाडल्यार कशी म्हूण तो तें कुडके घेवन येता आनी ताजेन तो मारून तो उज जळयता तसो न्हू तेन्ना काला विज्ञानी तो उज कशें जळोवचें म्हणून शिकयलें ताणें घरांत उज करचें कशें ना म्हणजे उज ना हें जावका इवन आदी भितर सांगता कशें म्हणून म्हळ्यार इतिहासा भितर मरण पावतरी ते ध्येय आसना कशें करचें म्हणून वतना आशिल्लें म्हणून रान्नां दवरून येता आशिल्लें उज करूं येना चड उज्ज करता गोत शिलोची श्रेश्ठ मनीस जालो आनी तो उजो एक पटी करतरी वाडोवचें न्हय वाडवल्यार वापस करचें त्रास आसा त्या खातीर त्या काला मनीस आमगेले ज्यो पुर्वज आमगेले आशिल्ले ते घराचे तागेले कुयदार आसा बापसून आसचे जागो थंय तो उज जळोवन दवरता बंद जावचें सोणा ताजे खातीर तांदूळ कसो की घालता आसता तेल की तूप की अशें घालता अशींच आमी सांगचे होम हे हवन हें पुरा करचें ताका विंगड कसलें सिग्निफिकन्स ना मागीर ताका कसल की रूप आयलें तें तांतू भितर मागीर हें घालें ताका मंत्र म्हणलें मागीर ताका एक तांतू भितर कसन की पुरो घाललें केळें घाललें नाल्ल घालो हें घाललें फळ घाललें तें खंय कोणा पावता तें कोण की पावता म्हणून तांतू भितर रेशमे कापड थंय घालता थंय एकच उद्देश कसो आसा तूं अग्नी जळोवन दवरका आज ती परिस्थिती ना तूं जळोवन दवरका म्हणून तूं खंयचे वेळार अग्नी करूं येता जाल्यार अग्नी म्हणलें करचें कितले पुर्वजांनी तें केलें अग्नी एक व्हड प्रयास वय वय एक व्हड प्रयास ते कितले 1000 वर्स तशें आशिल्लें मनशाल्या इतिहासांत भितर आज आमकां जाय जाल्यार तुवें एसी केलें गॅस गुंडायलें आनी टिक्क म्हणलें लागलें आज तूं तें जळोवन दवरका म्हणना तें यज्ञ कुंड कोण दवरका म्हणना जाल्यार तें कोण दवरता तशें दिसकटलें ना तेंकां कसो लायक म्हणून तांतू भितर समजना आतां तशींच मुखार गेलें हें चिंतन मुखार गेलें मुखार वचून आमी सादारण मध्ययुगा येतना आतां हें अग्नी जळोवन दवरचें कितलो 1000 वर्स तशें आशिल्लें म्हणून वता मध्ययुगा भितर चिंतन वाडलें पळय खाली एक तावळ दाखयलें ती चक्रां परतून दाखयना ताजेन तो कसो करूं शिकलो तो गाडी करूं शिकलो बंडी करूं शिकलो ते बंडी की घोड्या गाडी केली की ट्रान्सपोर्टेशन जालें म्हणून येरादारी म्हणटा ताका ट्रान्सपोर्टेशन सुलभ जालें तें जालें कुडलें काम चल्लें आर्थिकाय वाडली उज करून दवरचें ताजेनय आर्थिकाय वाडली म्हणजे आर्थीक जावन बळ जावचें सुरू जालो हें पुरो हक्क पुरो विज्ञान म्हणटा विशेश विज्ञान देवळां केलींची व्हड व्हड काम केलें व्हड व्हडले इमारत बांदलीची घर बांदलीची रायाक आजे घोड्या गाडी केली आनी सामान्य लोकांक बैला गाडी केली थंय दाखून मुखार येयल्यार आनीक मुखार येयल्यार नव युगा भितर विमानां दाखयलां बैला गाडी दाखोवन विमानां खंय दोनी खंय चक्र जावका वयना ते चक्राचो उपयोग चड कशें करच्यो म्हणलेंच विज्ञान तें चिंतन दाखयता ते विमान येवन लागतना आतां तें पळय सुपरसॉनीक जेटय दाखयना ताकाय ताका चक्र जावका ताका तेच नाही जावका अशें ना आतांय जावका आनी मुखार गेलें अति आधुनीक युगांत हांव तुका लॅपटॉप दाखयला ते बशील कडेनच तुका विचार मस्त तांतू भितर विशय येता ताकाय तांते लॅपटॉपान ते चक्र आसा ओसांत व्हील आसता वय व्हील आसता पण ताजे उपयोग खंय तर म्हळ्यार व्हील एक सामान्य मनशाक ते एक गाडी ताणून व्हरच्याक एक चेरडाक एक बड्डी दोन ते बडली हें घेवन मारच्याक तें नको आज तुगेले चेरडांक कशें करून ते की बॅटरी घालून अशें ऑन केलें खेळणें आसता तेवूय कशें वाडलां पळय तशें तुगेलें कंप्युटर आयलें ताका पुराय कशें विशेश ज्ञान जावप हें विशेश ज्ञानाची विज्ञान अशी पुराची अन्नम ब्रह्मेती प्राणम ब्रह्मेती मनो ब्रह्मेती अशें करून विज्ञानम ब्रह्मेती म्हणटा विज्ञान ताजे खातीर परतून एक फावट हांव तुका सांगता आयच्या काळाचें सायन्स म्हणून विशयाक आमगेल्या मलगड्यांनी ताका विज्ञान शब्द घालो विज्ञान नवो शब्द न्हय मस्त प्रकाश शब्द हें पुरो तेन्नाय विज्ञानच तें आजीक विज्ञान तशी ह्या तुम्ही सांगिल्ले तैत्तिरीय उपनिषदा येवचे 4 नमूने सांगल्या त्या पंचाचे कसं
वय त्याही ताका आनंदम ब्रह्म वय हांगा आतां इतलें पुरो आतां आमी ते चेडवांक खंय कितें कोण हाडूं खंय तांकां आतां एक हायस्कुलाचे विद्यार्थी अशें दिसताचे एक हायस्कुला विद्यार्थी कितले वर्सार जाता 15-16 वर्सार जाता न्ही ताणी विज्ञानांत इतलें तांणी कसं प्रगतशील म्हणटा उदरगत पावताची तांणी ते हाजेर लॅपटॉपार की कंप्युटरार बसून पुरो करूं शिकताची तशी चारय जातना आनंद आसता म्हणून एक गुरू थंय आमकां एक आनी एक पावल ते विज्ञानान देखून अनेक पावल दवरचें मागीर काळ लागता मस्त काळ लागता हें पुरो चिंतन वपस जावन प्रती एक ब्रह्म म्हणटना अंत भितर पुराय गेल्यार हें पुरो पळय अन्न प्राण मन विज्ञान तें पुरो जालें न्हू तांगेलें हें पुरो जावन ताजें अति संतोष भोगता जाल्यार ताजे खातीर ते गुरू सांगता आनंदम ब्रह्मेती ते संतोष पावच्या तृप्ती पावका ताका तृप्त जावका मन हें पुरो आपणें केलां तूं केन्ना अतृप्त जावन आसता ही चारय तुका हें केल्यार तूं कितलें खाल्यार पावना कितली एनर्जी पावना अशें जावचें मनान तुला आश एक ताका एक सीम जावका अशें जातना आनंदम ब्रह्मेती म्हण तो अखेर करून ते उपनिशदां भितर ते सांगता ताजे खातीर तें हें घालून दाखयलां आसा आधुनीक चित्रण घालून तें दाखयलां ते बशिल्लेच कंप्युटरार बशिल्ले चेडूं हांगा दाखोवन तें दाखयलां अशें आमी मुखार पावता तशी भृगून आरुणीला शिकचे हे अन्न ब्रह्म प्राण ब्रह्म मनोब्रह्म विज्ञान ब्रह्म आणि आनंद ब्रह्म हाका आमी पंचकोश विद्या म्हण म्हणटा पंचकोश विद्या म्हण म्हणटा हाका पंचकोश म्हळ्यार एक भित्त वयर देखून भायर ते कोश आसा एका भायर देखून भितर जे आसता त्या कोशाक हे पंचकोश म्हणून शब्द वापरता तूं अखेरीक ते आनंद तूं केन्ना भोगता हें पुरो जावन वचुका हाजे अज्ञान आसून तें भोगचें जायना हें ताजे खातीर तें विज्ञान थंय येवन पावका मागीर मातयेन जाता ना तूं खाली शिकून बसता तपस करून बसलो पूण आनंद मेळटा म्हणून ना ती ना कारण एक तूं खंयच्या स्थानार बसता तूं एक धार्मीक स्थानार बसलो कुळ्ळे तूं आनंद पावता तशें ना हें पुराय जावन वचुका ताचे खातीर विज्ञान हें तें स्थान आमगेल्या भितर देशां भितर पूर्ण आसा जगत्याद्यंत ताजे खातीर विज्ञानाक तसं एक स्थान दिताचे आनी ते चिंतनेचें एक तांणी पीठ दिवच्या कारण तशी आसता तें तशी अध्ययन पीठ म्हणून सांगता अध्ययन पीठ म्हणून सांगता इतली विशय तुमगे लागी आयकतना भारी संतोष जाता म्हाका खुशी जाता इथे म्हणा विज्ञान ब्रह्म इत्याक म्हणून तुमी आतां सांगले तशीच विज्ञानाचे अनेक आयाम म्हळ्यार वास्तुशास्त्र म्हळ्यार अंतू आमी गणितशास्त्र जो हे त्या पुरा वापरून आमी वास्तुशास्त्राक वचुका म्हूण हांव लिखचें वचून तूं सांगचें विज्ञानाक मस्त फांटे आसा विज्ञानम ब्रह्म म्हळ्यार आमगेलें एक ध्येय जाल्ले निमित्ताक तूं ते रबेन तूं बुकार गेल्यार तुका पुरो आसा विज्ञानाचे वेगवेगळे फांटे तुका दाखयता तूं सांगलें पळय वास्तुशास्त्र तें येयलें वास्तू विज्ञान आर्किटेक्चर वास्तू म्हणून म्हळ्यार कांयच आर्किटेक्चर गोत नातिल्यांनी येवन घर अशें आसूं का बांय तशें आसूं का म्हूण तांगलें तें वास्तू जायना ताणें क्रम प्रकार अध्ययन करता आर्किटेक्चरल विज्ञान ताणें शिकूका पळय हें त्या काळार आसात पयलीं चित्रण आसा पळय तांतूं भितर हें प्राचीन वास्तुशास्त्र पयलीं आसूचें तांतूं भितर हरप्पाचें त्या वेळार जाल्यार तांगेलें एक वास्तू आशिल्लें आर्किटेक्चरल सायन्स आशिल्लें वय त्या इरिगेशन सिस्टम आशिल्लें सिवेज सिस्टम इरिगेशन वय इटिगे कशी करची ती इट कशी करची ताका एक कुलूम म्हणटा पळय फर्नेस तेंय आसा हरप्पा मोहेंजोदारोचे मस्त कडल्यान लोताला पयलीं लोताला वचून आयलाय लोताला भितर ते कशी आशिल्लें व्हड जाग्या भितर अवशेश आसा आतां ते दोनीचे ते दाखयलां आसा पळय ते कसन म्हणून म्हळ्यार सोमनाथाचें पडलें मंदीर ना तेव्हा समुद्रा तीरार आसा तेव्हा एक वास्तू प्रमाणेची बांदिल्लें आसा वास्तू म्हळ्यार आर्किटेक्चराची आतां सकयल ह्या हांगा खाली रेखाचित्रां दाखयलां आसा पळय कितलें सुंदर आज एक आर्किटेक्ट एक इंजिनियर तुगेलें घरा प्लॅन करून दिलें म्हळ्यार अशी कोण तें बृहदीश्वरा देवस्थानाचें हांगा तंजावूरचें बृहदीश्वरा देवस्थानाचें आनी सकयल ते सोमनाथाले
अवशेश सकयल चित्र आसा पळय आधुनीक सोमनाथ मंदिर ते समुद्रा तीरार आसा ते जी कशें आशिल्लें पळय तें ताचें पुनरुद्धायन करून ताका आधुनीक वस्तू पुरो आधुनीक सिमेंट लोखंड हें परत व्हड व्हड बांदच्या जाता आणि ह्या फॅसिलिटी पुरो आधुनीक फॅसिलिटी पुरो आधुनीक कळना ताजे खातीर आधुनीक दोन दाखयना आमगे स्वताचे विश्व कोंकणी केंद्राचे इमारतान दाखयला तेव्हा एक सुंदर वास्तू ते भव्य भव्य ते एक ताकी बरेपणाचे तें परत जाता सकल आधुनीक नवे पार्लिमेंट ताका एक वैशिश्ट्य आसा म्हळ्यार हांवें ते प्राचीन आनी अवार्चीन म्हळ्यार आधुनीक हें दोनी दाखयलें आसा जाल्यार तो विशय एकूच आर्किटेक्चर म्हळ्यार मूळ आदकून कशी येवं का म्हळ्यार ताका उपयोग करच्यो वस्तू आनी नमुनो आनी विचार आनी ताजे कितलो उपयोग जावं का ताजे गात्र हें वेगवेगळें जालां एक 5, 6, 7, 8 हजार वर्सांतून बट ताजें मूळ चिंतन एक अशी तुगेलें वास्तुशिल्पाचें वास्तूचें एक अंग दिसलें अनेक अंग आमी तर मुखार गेल्यार विज्ञानान मस्त अंग आसाची आमी एक 4 उदाहरण दाखयलां एक घर मनशाक एक अगत्य म्हणून खातीर वास्तू दाखयला आनीक आरोग्य आसा आरोग्य विज्ञानाचें आनीक हें प्राचीन चिंतन आधुनीक चिंतनान तुका दाखयता विज्ञान कालांतून सामकें तशीच विज्ञान म्हळ्यार कालांत तशीच सामकें म्हळ्यार केदनाय तशीच विज्ञान कशी ताका विधान आसा नमून आसा कळ्ळें जाल्यार तो नमून बदलता आनी ताजें मूळ चिंतन एक आसता म्हण पळय त्या वेळार तो सांगला म्हण तक्षशिलांत तूं घेतलेलो सुश्रुत संहिताचें एक उदाहरण घेतलां हांवें तें वैद्यकीय शास्त्रां भितर आसा कळ्ळें त्या काळाचेर तें संस्कृतार ते बरयता आशिल्लें हें हार्ट अटॅक्स इन द यंग म्हणून म्हगेलें एक थिसीस बरयलां हांवें 1975 भितर तेन्ना हांवें हें सोदून हें केलें तें चिके व्हड केलें मात तें दिसता वय पळय तांत भितर एक श्लोक सोदच्याक म्हाका कितले म्हयने लागले ते खंय आसा म्हूण कळ्ळें खरें तें मेळ्ळें ते ताजे छाप्पनी न्ही ते छाप्पनी ते उत्तर भागांत म्हळ्यार सेकंड हाफ ऑफ द सुश्रुत संहिता भितर एक कडेन मेळटा आयम्यते मारुथजे हृदयं तुद्यते तथा धीर मध्यते स्फोट्यते फाट्यते पिच म्हूण एक श्लोक आसा हाका वातिकर द्रोग म्हणटाची म्हूण सुश्रुतान म्हणला ते कसल म्हूण आमी आधुनीक काळार एक आमगेले भाशेन तें काण पळयल्यार कळ्ळें हृदयाचे मदें तूं वायू भरून येवची म्हळ्यार एक एक्सप्रेशन वायू म्हळ्यार वारें म्हूण न्हय एक गॅस म्हूण न्हय तें एक एक्सप्रेशन ते वायू भरून बळवंत जावन धरील म्हणक जावचें धरलेल म्हणक जावचें पळय तें तक्कन हाका कशें सामकें आसा पळय तें कळ्ळें आनी व्हडलें एक स्पोट जालें म्हणक जावचें आनी आधुनीक चित्रण दाखयलां हांव तुका अर्द्या मदें एक व्यक्ती कशें तें हें जाता कळ्ळें हें जावन शिगुळ्ळ्या म्हणक जावचें एक एज दो एक पेस्कात घालून शिगुळ्ळ्यार कसो अणभव येता कोणाक येतो तो अणभव जाल्यार इमॅजिन करी म्हण कळ्ळें शिगुळ्ळ्या म्हणक जावचें हें आयल्यार ही दूख आयल्यार हाका वातिकर द्रोग म्हळ्यार आज तूं खंयचे हृदयाघात म्हणटा हार्ट अटॅक म्हणटा ताजें एक चित्रण आसा म्हळ्यार विज्ञान तो एक ऑब्जर्वर बरें ऑब्जर्वर तें कित्या जाता म्हूण ताका खबर नाशिल्ली तूं मागीर काला भितर मुखार येयली तशीच नाळ पुरो ब्लॉक जावन जावचें नाही तशें जाल्ल्यार कसो कोर का म्हूण तागे लागीं सांगलें कसो की आशिल्लो विचार तो कसो की एक ताणें सांगिल्लो आसा तांचे भितर अर्जून अरिश्ट घाली म्हणटा सांगिल्लो आसा आज अर्जून अरिश्ट घाल्यार पावना ताका कितलें ज्ञान आशिल्लें ताणें सांगलां ताणें पळयलें ऑब्जर्वेशन प्रत्येक मनशाक तागेल्या काळाचें एक लिमिटेशन आसता आज आमकां एक लिमिटेशन आसता आमी एक 40 वर्स फाटीं आमी विद्यार्थी जावन आसतना म्हणटा ते ब्लॉक येवचे म्हण आमकां गोत आशिल्लें ते ब्लॉकाचें चित्रण काडूंक आमकां नाशिल्लें आज एंजिओग्राम म्हूण आसता तुगेलें तूं एंजिओग्राम काडून चित्रण दाखयता ताका रोगीक दाखयता पेशंटाक तागेलें लागतलें ताका पळय आमगे बंद आसा पळय म्हणून ते कसो करता हांव तें काडटा पळय तें काण आनी अपस तें बंद जायना तशें एक स्टँट दवरता पळय हें विज्ञाना भितर आनीक चड
संस्करण जावचे नव नवे विचार येवचे बट विज्ञान विज्ञानच ताण सांगेलें विज्ञानच सुश्रुतान आज तूं सांगचें विज्ञानच कळ्ळें अशी वेगवेगळ्या रोगाचे बगे आमकां मस्त माहिती मेळटा एक खाला उदाहरण दिलां तो आनी केन्नाय करचें आसतना आमी चड ताजे विशय आमी डिस्कस म्हळ्यार काय प्रत्येक जावन आमी उलयल्यार मात्र ताजे विशय चड माहिती दिवची एक खाली एक विज्ञान एक सॅम्पल म्हूण दिलां विज्ञानान थोड विशय उलयतात ते सान दिसता एक दिसता आनी कितें दिलां एक वास्तू जालें एक हें जालें आतां विज्ञान म्हळ्यार विचारवान चिंतन दिलां अंत भितर हें कसलें हें दिलां म्हळ्यार ते सगळें तेंच चित्रण तिका व्हड केल्यार कळटा अंत भितर हें तुका कळटा हें एस्ट्रॉनॉमी म्हणटा पळय खगोळशास्त्राचें भितर ऋग्वेदान तूं पयलें हांव तुका दाखयलां ऋग्वेद सादारण आज एक देखून एक 4 4.5 5 6,000 वर्स म्हाका दिसता आसतलो म्हणून चिंतकालय अभिप्राय आसा ऋग्वेदाचे पयले मंडलांत तूं 64चे अंत भितर काम भितर 1-2 श्लोक आसाचे ते श्लोक सगळे हांवें बरय ते कसले बरयलां ते सांगता म्हणल्यार थंय सूर्य कळ्ळें हे अंत भितर ब्रह्मांडा भितर सूर्य घुंवत आसा तागेले सुत्तू तागेले चक्र घेवन तागेले कक्षेर घुंवता तें म्हूण हे ऋग्वेदान सांगिल्लें खबर म्हळ्यार त्या काळार एक चिंतन आशिल्लें ती म्हूण ताजे खातीर हांव दाखयलां तें चिंतन ताणें कशें केलें तातूंतलें कसं आशिल्लें कांय ना खाली 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 दिश्टी ऑब्जर्वेशन म्हणटा कशी सुश्रुताल ऑब्जर्वेशन आशिल्लें आनी सकयल ते वेदकाला देखून मुखार येयलो हो आसा कोण आर्यभट्ट दाखयला हांव तुका आर्यभट्ट सादारण म्हाका दिसता एक 400 की 500 क्रिस्त पुर्वी हाजे वेळार आर्यभट्ट आशिल्लो तांणी तशीच खाली हाजेर पळोवन सूर्य सांगलें हांव सांगता ते नखेत्र आसा रे बाबा नखेत्र ओड की चंद्र ओड म्हण तिका वतना ती 4 वेळार सांगता चंद्र ओड ना मामा म्हणून म्हणटा पळय तें ताका कळ्ळें ताणें तांचे भितर चड विचार केलो ताणें पुरो ग्रहांत नांव सांगलें ते कितली धूळ आसा कशी भोंवताची आनी सगळ्यांची ब्रह्म म्हणून आसा पळय तो सांगलो तुवें कॉस्मॉस म्हणून आसा पळय तो स्वतावळी सांगलो तूं चक्र तें म्हणून हे एक चक्र कळ्ळें ताजे गेले सुत्तू आनी भोंवती चक्र तें सगळें एक चक्र आनी तें भोंवता नासता एका भितर एकच चक्र अशी म्हळ्यार ताणें तेन्ना सांगलां तेंच विचारून तूं खाली दिश्टी दोळ्या दिश्टीन पळयल्यार पावना ताका एक आनीक एक हें धांवका कसो एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणटा पळय हें धांवका ते आधुनीक जगा भितर आयलें आमकां दूरदर्शक आयलें ते सामान्य दूरदर्शक न्हय ते इलेक्ट्रॉनीक व्हड दूरदर्शक आसता आनी ती आतां आनी मुखार गेलें तेमी हें दूरदर्शक काडून आनी तूं खंयच्यान तूं रॉकेटांत घालून तें व्योमा भितर म्हळ्यार आकाशा भितर सोडून आयलें तेंच घुंवता आनी तें पळयता आसता कशें ते हाजें हबल टेलिस्कोप तो हबल टेलिस्कोप म्हण आसा आनीकय मुखार गेल्यार चिंतन मनुष्यूच तें वचून पावला तो एस्ट्रोनॉट दिसता पळय हालत भितर कसन सांगता हें म्हळ्यार हें आसा पळय एस्ट्रॉनॉमी म्हणून आसा पळय खगोळशास्त्र त्या काळांत तें आशिल्लें तेवूय वैज्ञानीक चिंतनाची ह्या काळांत तें आसा तेवूय वैज्ञानीक चिंतन हें मुखार ताजे खातीर तें विज्ञान केन्नाय चड जाता आसा वाडटा आसा म्हाका दिसता थंय की आनी एक विशय घालप आसा त्या मात्र न्ही आतां कशें जालां म्हळ्यार आमगेले ज्ञान वाडोवची तसले एक ताण आसा पळय ता उणी जायनी म्हूण दिसता वय ज्ञान वाडोवच्याक ताण सहज जावन मनशाले मनांत एक तागेले व्यक्तित्वा भितर आसता ती ताणी कसले निमित्त दाबल्या म्हणून जाता दाबून दवरल्या म्हणून जाता म्हळ्यार तागेले सुत्त वातावरणांत कशें आसता आनी तागेली आश कसले आसता अशें ताजे निमित्त तागेलें तें चिंतन दाबल्या म्हणून जाता पुरो जणाक तें वाडून वचना प्रकृती नियम प्रकार प्रत्येक देहाक प्रत्येक मनशाक प्रत्येक व्यक्तीक ती ताण आसा ती कारणांतर जावन ती जापून वता आनी थोड्या जणांक मात तें
वाडून वता आनी तांणी मस्त प्रगती करतात तांतू उदरगतीक वता अशें म्हण दिसता. तशी आनी लास्ट एक स्लायड आसा आमगे लागीं. हां वय कारण नॉलेज इज अचिवमेंट म्हणून शब्द आज शिकप करतले शिकयतले एक स्पिकर्स म्हूण आसतात आज व्हड व्हड कार्यक्रमांत पुरा व्हड व्हड स्पिकर्स तांणी उलयतले पुरा जाणांनी तांतू केला म्हळ्यार कशें ना मस्त जाणां हें पुरा पळोवन घेवन उलयतले आसता पळोवन वाजून पुरो कळ्ळें थंय तशें न्ही पळय ते पयले विशय आसा पळय ते आसा त्या काळार तें संगीन आसा पळय ते चित्रणाची के व्हड केल्यार दिसता. ज्ञानन एव तू कैवल्यम ज्ञानम तू कैवल्यम एवं ज्ञानम एव इति इत कैवल्यम ज्ञाननेव तू कैवल्यम कैवल्यम म्हळ्यार अचिवमेंट एक तुगेलें एक लिबरेशन तें कशें जाल्यार तूं सांग येता आनी हें कैवल्य अल्टिमेट गोल म्हणून येता हाका कैवल्योपनिषद म्हणून हें ज्ञाना ಬಗ್ಗೆ विज्ञाना ಬಗ್ಗೆ तें सांगिल्लें आसा. आज ही तेंच आसा आज तें न्ही तें वापस तिके व्हड करता विज्ञानम ब्रह्म खंय पावल पळय आमी तैत्तिरीय उपनिषद तातूंत सांगिल्लें आसा पळय आज ही आमगेल्या देशाचें आधुनीक विज्ञान हें आमी दाखयलें मस्त जाणांक तातूंत तुका सी वी रामन दिसता आमगेलो हरगोबिंद खुराना दिसता होमी बाबा मागीर आमगेलो अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम अशें पुरा जाण विश्वेश्वरय्या अशें श्रीनिवासन रामन हे पुरा विज्ञानाली एक हांवें मस्जन आसाची एक उदाहरण दाखयलां जे ते चेडूं वतावळ दाखयलीं सकल ते लॅबॉरेटरी भितर करता ते तांणी प्रारंभीक हंतार आसताच हें पुरा तांणी हुपून मुखार येवन तें ज्ञान वाडयता गेल्यार वयले हंतार पावताच. आतां सांगलें हांवें प्रत्येक लेखा तें ताकत आसा कारण तूं कितलो वाडोवन घेत की तें हें पावता तशें खातीर हे लोक पुरा हे विज्ञाना भितर वचून कडेर तूं ताका लागून उलयल्यार तो कडेरी ते आनंदा विशयी उलयता म्हळ्यार तें तेगेलें अल्टिमेट हांगा वचून पावता तो विज्ञाना मुखार वचून पावता विज्ञान विंगड हें विंगड म्हणून समन्हय तेंच प्रोसेस तें अशें जावन विज्ञानम ब्रह्म म्हळ्यार प्रामुख्य दिवन हें खबर पुराय आमी उलयलें आसा. तुमी सांगचे पळयल्यार म्हाका कसो दिसता म्हळ्यार हे आमगेले विचार वाडोवका आनी आमगेले सायंटिफीक टेम्परामेंट चेड कोरका म्हणून कर. आतां हें कशें ललित कला आसाची ललित कला भितर ताका श्रवण न्हय संगीत तूं संगीत आयकल्यार पुरो तुका कसले विशेश मना भितर येता तुका पुरो चिंतन कर खाली कोणाक एक बांसूर आयकल्यार तुका सहज जावन कृष्णाला उडगास येता कृष्णाला उडगास येयल्यार तुका ते गोपुर उडगास येता तो गांव उडगास येता तो काल उडगास येता एक मना भितर एक संतोशाची प्रवृत्ती येता म्हळ्यार कशें तें वाडचें जाता म्हण प्रत्येक आमचे भितर एक साध्यता आसा आनी ते वैज्ञानीक चिंतन तूं सांगलां म्हण ते सायंटिफीक आउटलूक म्हण पळय ते वैज्ञानीक चिंतन प्रत्येक चेडा आमचे भितर आनी प्रत्येक विशयान तें सुका प्रत्येक विशयाचेर आसा विज्ञान स्वल्पाक आमी कशें हें कुर्ड जावचें नाच एक ब्लायंड फेथ म्हणटा तें करचें नाच प्रत्येकाक खंयच्याक एक ताजे म्हाका एक चांग विचार आसा ते हाडल्यार सांगल्यार चेडवांक कळटा आनी तांकां ती सायंटिफीक टेम्परामेंट येता ताजेर चांग वाडावळ जाता आनी आमी सूर्य सांगिल्ले प्रमाण आमगेलें हें स्वतंत्र भारताक हें आनीक मुखार वचपाक मस्त उपयोग जाता अशें म्हणून म्हाका दिसता. इतले वेळ विज्ञानम ब्रह्मा द कॉस्मॉस ऑफ सायन्स इन इंडियन ट्रेडिशन म्हणलेल्या विशयारी माहिती दिले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. तशीची आमगेल अमृतधारा श्रृंखलेचे सर्व वीक्षकांक ते हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण